तुमकां बरो येवकार हांव मागतां. कारकळातूर सान लॉरेसाचें पुणशेत आनी बसिलिका हांगाचे रेक्टर भौमानादीक बाप अल्बन सोजो आयचे प्रधान याजक आसतले आनी सांगतास ह्या वेळार मुड्दोमांक मान करतले. आतां मिसाच्या पयलें थोड्या मुड्दोमांक मात्र आमी मान करता. धानीक मिसाच्या अकरेक आमी मान करता. मुड्दोमांनी दायकन मुखार येवन मानाची वाद स्विकार करीजे अशें तुमचे लागीं विनवणी करता. परत तुमकां देव बरें करूं आनी सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या परबेची शुभाशय हांव पाठयतां. सिल्विया डिकोस्ता आमच्या समकार मुड्दोमेची नांवां प्रस्तूत करतली. स्टेला कॅलिस्ट वेगस बचपे, फ्रँकी क्लॅरा तौरो बचपे, लॅन्सी डिसोजा बचपे, फ्रँकी क्लॅरा तौरो बचपे, डेल्पिन रोड्रिगस बचपे, फ्रांसिस फर्नांडिस बचपे, थॉमस डिसोजा बचपे, थॉमस डिसोजा बचपे, प्रिसिल्ला फ्लोरिन डिसोजा बचपे, दीक्षा डिसोजा बचपे, दीक्षित डिसोजा बचपे, ग्रेट्रा रोड्रिगस बचपे, एलियास डिसोजा सांतेरेज वाडो, लेनी रोड्रिगस बचपे, प्रिसिल्ला मिरांदा आनी कुटाम बचपे, राहुल सिक्वेरा पक्षिकेरे, स्विजल अराना बचपे, अराना फॅमिली बचपे, अजित लिटलिन मोंतेरो पेरमनूर, लॅन्सन रोविना मस्करेनस रुजाई, डेविस रीमा मोंतेरो जेप्पू, फ्रांसिस पायस बचपे, जोसेफ मस्करेनस रुजाईवडो, सेलिन डिसोजा सवार्दनगर, मेलरॉय राज डिसोजा सवार्दनगर, फेलिक्स मतायस फतिमावाडो, लीना सेरावो फतिमावाडो, एवलिन रोड्रिगस फतिमावाडो, अनिता पिंटो मुंबई, अरुण आणि लावी पिंटो अंतोनिकट्टे, जोकिम वास फेरार, रीव रॉकी डिसोजा तारिकमला, मिशनरी सिस्टर्स ऑफ जीसस मुंबई, जेन पमेला मेंडोन्सा, कोरिया फॅमिली सांतेरेज वाडो, ॲश्लिन डिसोजा बचपे, स्टॅनी आणि अन्सिटा डिकोना फतिमा वाडो, जॉस्फिन लोबो बचपे, जूड जेसन डिसोजा कटील, प्रीमा आणि नेल्सन कार्डोजा बेळवाई, बेनेडिक्टा रेगो सांजुजे वाडो, जॉयल पिंटो सांतेरेज वाडो, जोस्ना पिंटो सांतेरेज वाडो, रोजी रोड्रिगस सान जुआन पॉल दुसरो वाडो, पास्कल रोड्रिगस सान जुआन पॉल दुसरो वाडो, मेल्विन मेंडोन्सा पेरमुदे, जरोम सिक्वेरा बचपे, अनिल क्रास्ता फेजार, सिस्टर अनिता क्रास्ता फेजार, जुलियाना पिंटो आणि कुटाम बिजय, जॉयल मतायस फतिमा वाडो, हेनरी पिंटो बचपे, एश्लिटा एल्रिशा मोंतेरो सांजुजे वाडो, मर्विन हेजलिन डिसोजा बचपे, मिल्टन डिसोजा बचपे, रेमन आणि सिल्विया डिसोजा बचपे, टॉनी आणि रेश्मा रेगो सांतेरेज वाडो, डॅफ्नी डेलिशा डेन्वर रेगो सांतेरेज वाडो, लीना रेगो सांतेरेज वाडो, एवजिन डिसोजा आणि कुटाम बचपे, रॉबर्ट फर्नांडिस आणि फॅमिली बचपे, फ्रेडरिक अल्बुकर्क आणि कुटाम फेरार, सेलिन डिसोजा आणि कुटाम सांतेरेज वाडो, रिशॉन रिशेल वर्लिन डिसोजा बचपे, विवा वेगस सांतेरेज वाडो, प्रीति डिकुन्ना बचपे, जेम्स मस्करेनस आणि कुटाम देरेबेल, डेविड डिसोजा आणि कुटाम बचपे, रीटा मतायस दिल्ली, रीमा आणि संतोष लोबो उमजूर, फ्रांसिस रोजारियो फेरार, सॅन्सिया पिंटो बचपे, जकीना मस्करेनस बचपे, हेलेन पिंटो पेरमुदे, रोनाल्ड पिंटो आणि कुटाम बचपे, लविटा डिसोजा बचपे, लवीना प्रिया डिसोजा बचपे, रेक्सन आणि स्विडल डिकोस्ता अंतोनिकट्टे, रॉबर्ट फ्रँकलिन रेगो बचपे, लेन्नी रॉच बचपे, सोनिया डेसा लोरेटो, मार्गरेट डिसोजा बचपे, मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटाम बचपे, मॅकलिन डिसोजा बचपे, मेलिसा आणि मेलानी डिसोजा बचपे, स्टॅलन आणि शर्विन लोबो बचपे, फेलिक्स ब्रांड्स बचपे, फ्रँकी सिक्वेर आणि कुटाम बचपे, ॲरोन नोरोना बचपे, सिसिलिया डिसोजा किण्णीगोळी, वायलेट सल्डाना बचपे, मॅक्सिम आणि आलिस डिकुन्ना बचपे, सुनील रोजारियो आणि कुटाम फेरार, अल्बर्ट डिमेलो आणि कुटाम फेजार,
प्रेसिला लोबो पेरमुदे, वियलो आणि विनिशा डिसोजा पेरमुदे, जॉयल आणि जोशुआ मतायस पेरमुदे, रोशन सिक्वेरा पेरमुदे, जेनेवी पिरेरा पेरमुदे, जोस्ना पिरेरा पेरमुदे, विजिल पिंटो पोंपई पोइलोवाडो, इझबेल्ला जॉन पिरेरा आणि कुटाम बचपे, मैकल आणि मेरी सल्डाना तारिकमला, शल्मा लोबो बचपे, लाइना लोबो बचपे, सानवी पिरेरा पेरमुदे, डेनिस सिक्वेरा बचपे. कोणी मुर्दोमांची नांवां सुकल्यान जाल्यार दानींची नांवां उपरांत सांगता हांव. सुकल्यान जाल्यार मुखार येवं येता, ह्या उपरांत तुमी येवं येता. बाप आल्बन देव बरें करूं. जेजू क्रिस्त थंय सांत अंतोनीच्या भक्तिकानो तुमकां सगळ्यांक सांत अंतोनीच्या रेलिकेच्या वा जिबेच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता आनी ह्या संभ्रमाक बरो येवकार मागता. 1231 वर्सा मरण पावल्ल्या पदवाच्या सांत अंतोनीची कूड नव्यान बांदलेल्या देव मंदिरान परत नेकेपुंच्या खातीर 1263 इसवेंत परत उस्तिली. 32 वर्सां उपरांत सगळी कूड धुळी बरी जाल्ली तर जिवीस म्हणले बरी तांबडी आनी सोबीत आसली. जिनीभर इटली आनी फ्रांसांत सांत अंतोन आपले जिबेन देवाच्या उतराची परगटणी करून देवाक अर्गां पाठयतालो देखून असलें अजाप घडलां अशें भक्तिकांनी लेखलें. उत्तर इटलीच्या पदवांत आसच्या सांत अंतोनीच्या बासलिकाक हे रेलिकेचे अंतीम जाग्यांतर केल्लें 1350 फेब्रुवारी 15 देखून रेलिकेची वा जिबेची परब ह्या दिसा आचरण करतात. सांत अंतोनीच्या बासलिकाक हर दिसा हजारांनी भक्तीक यात्रीक पैन करतात आनी जिनिये पैनाक पात्रोन सांत अंतोनी तावन प्रेरण जोड घेतात. जिबल्यो 2025 तयारेच्या ह्या वर्सा फेस्ताचो संदेश यात्रीक पैनार पात्रोनाचो आदार. सांत अंतोनी द्वारे आमच्या जिने पैनाक आदार मेळिल्ल्या पासत देवाक अर्गां दिवया. सांगातास सर आमच्या कुटुंबाची भक्तिकाची मुर्दोमदारांची दानींची आनी हितचिंतकाची तेसावां ताच्या मारिफात देवाक उबारया. ह्या संभ्रमाचे प्रधान याजक सान लॉरेन्स पुणशेत बासिलिका आत्तूर कारकोळ हाचे रेक्टर भोवमानादीक बाप आल्बन डिसोजा हांकां प्रत्येक येवकार पाठयता. सर सैऱ्या याजकांक
धर्मीक भाऊ भयणींक आनी सांत अंतोनीच्या भक्तिकांक मोगाचो येवकार. निपुटान बापा तुझे घरी आयल्या स्तुती तुझी गावच्या अर्धा बलिदान भेटोंक जमल्या जीवन पावन करच्या. निपुटान बापा तुझे घरी आयल्या स्तुती तुझी गावच्या बलिदान भेटोंक जमल्या जीवन पावन करच्या. देवाची स्तुती आमी करया ताका आमी वंदिया आमकांच ताका भेटोवन दिव्या गितां गावन मोगळसिया. देवाची स्तुती आमी करया ताका आमी वंदिया आमकांच ताका भेटोवन दिव्या गितां गावन मोगळसिया. एकवटान बापा तुझे घरी आयल्या स्तुती तुझी गावच्या बलिदान भेटोंक जमल्या जीवन पावन करच्या. मोगाचो पापांचो रसला जेजू आमचो सोडवणदार पवित्र आत्मो तो जीव दाता. जय जय जावं त्रिएक देवा. एकवटान बापा तुझे घरी आयल्या स्तुती तुझी गावच्या अर्धा बलिदान भेटोंक जमल्या जीवन पावन करच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. यात्रेक पळणार पात्रोनाचो आदार व संदेश घेवन सांत आंतोनीच्या रेलिकेची महापरब आचरसूंच्याक सर्गीच्या बापाक दिनवासण्याचे बलिदान भेटोवन मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवंक आनी उपकार मागूंक ह्या पवित्र स्थळार आमी आसात. सांत आंतोन आमचे पासत दीस रात मागता. जायत्या रितींनी आमकां अजापा जाल्यांत आनी प्रत्येक तरान ह्या यात्रेक पळणार आसल्या आमकां ताचो आदार वर्तो जावन आसा. ताची मेलफंत आनी ताची जिणी देखी बरी जावन ह्या यात्रेक पळणार आसल्या आमकां एमावसाच्या वाटेर आसल्या आमकां नव्या बसयल्ल्या गांवाक वेच्या आमकां सांत आंतोन आमकां आदार जावं दी. हें पळण शाबीतायेन सुगाम रितीन जावंक शाबीतायेन बंदराक पावोवंक पळणारी आसल्या आमकां यात्रेक जावन आसल्या आमकां सुका बरी जिवी जिवोवंक बरी जिणी आदरसून सुदारसून व्हरूंक जायची कृपा देवा लागीं मागून घेवया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमच्या पातकाची दूख धरया. देवा लागचें बक्षणें मागया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसलमानां विचारून सांगता
मनान चिंतून तणाव सरून वाईट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हुमसो अपराध हुमसो गोड अपराध ह्या पासून म्हगे वचना संपार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सास्त्राचें जिवीत फावो करूंक आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंतांतोनी खऱ्या बावरतासो हुशार प्रसंगदार गरज्या कंतांत आसल्याचो ती आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोवंक आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळोवंक आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्रात्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट सरयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोरान अब्राहमाक म्हळें तुज्या देशांतलो तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद.
तुजेर आशिर्वाद घालतेल्यांचेर हांवी आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतेल्यांचेर हांवी शिराप घालतलो. सर्वेस्पुराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पोराच्या उतराक पाळो दिवन आब्राम भायर सरलो आनी लोटी ताचे सवें गेलो. आब्राम हारान सोडून गेलो तेन्ना ताका 500 वर्सां प्राय. आब्राम आपले बायले साराक, आपल्या पुतण्याक लोटाक आनी हारानांत पुजयल्लें सगळें धन दिरवें आनी आपल्या साकरांक आनी साकरणीक घेवन कानान देशाक पयन करून गेलो आनी थंय पावलो. आब्राम शेकामाच्या पवित्र जाग्याक म्हणजे मोरेच्या पवित्र रुखा सरशी पावासर त्या देशांतल्यान मुखार गेलो. त्या काळार कानानगार त्या देशांत वस्ती करतेलीं. सर्वेस्पोर आब्रामाक दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, हो देश हांव तुजे संततेक दितलो. आनी आपणाक दिश्टी पडलेल्या सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली. तो थंय तावन बेतेलाच्या उदेंतेक आसलेल्या दोंगराळ प्रदेशाक गेलो आनी थंय ताणें आपलो तंबू मारलो. त्या तंबाचे अस्तमेक बेतेल आनी उदेंतेक आई म्हणलें गांव आसले. थंय सर्वेस्पराक ताणें एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव ताणें उलो मारलें. उपरांत आब्राम नेगेबाच्या वाटेन पयण करीत गेलो. देवाचें उतर हें. हो सर्गानी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आदार. दोळे मुजे उबान पर्वते देखतात, थंयतान मेळटा म्हाका सोम्याचो आदार. सर्वेस्परा देवाकार दान करता, कित्याक ताणें रचला सर्गानी संसार. सर्वेस्पोरान रचला हो सर्गानी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आदार. सोमी मुजो राखणो जागो तो रावता, राती दिसा मुजेर पारो दवरता. सवळेन म्हाका दवरून दया दाखयता, मुझ्या उजव्याक सदां उबो तो आसा. सर्वेस्पोरान रचला हो सर्गानी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आदार. सर्वेस्पोरान रचला हो सर्गानी संसार ताचे तावन मेळटा म्हाका बळवंत आदार. जुआंच्या पुस्तकांतलें वचप. पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाचीं भुरगीं म्हणून आपोवंक ताणें फावो केला. निजाय की आमी देवाचीं भुरगीं.
संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें हांव तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले हांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हणून जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसतलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतार हें. सर्वेस पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या. पेले तडीक उतरतच ते गेनेसरत गांवाक पावले. तडेक लागून माचवा वयले देंवचास लोकांन जेजूची वळख धरली. लोक सगळ्या गांवांत थंय हांगा वचोन तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या हांतुरणां समेत उखल व्हरूंक लागले. जंयसर तो गेलो हळ्यांनी जावं शहरांनी जावं शेता भाटांनी जावं थंय पिडेस्तांक वाटे सालांनी हांड दवरतले. ताच्या आंगाच्या वस्तुराच्या देगेक आपुणपुणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताचे लागीं परततलीं. आपुडलेलीं तीं बरीं जातलीं. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, सांत आंतोनीच्या रेलिकेच्या परबेक आमी हांगासर आयल्या ह्या वेळार यात्रेक जावन ह्या एका गलिलियांत ह्या देव तेंपलांत ताचे उतार आयकून आमच्या वाटेक पात्रोन सांत आंतोनीचो आदार मागून यात्रेक पळणार आसल्या आमकां ह्या पेल्या तडीतावन त्या बसयल्ल्या गांवाक वेचाक आयच्या दिसाचो संदेश कितें म्हणून आमी समजून घेवया. सांत आंतोन इतलीं वर्सां जियेलो तरी जेजूचेर ताणें दवरल्या वर्त्या बावडता खातीर
विश्वासा खातीर आज तो सांत जालो आनी संवसाराचो वर्तो सांत जावन तेरा अजापां केल्ली आनी तित रुजवात आज आमच्या बावडताक साक्ष जावन आसात. आज आमकांय ह्या यात्रेक पळणार आसल्या आमकां ताका देवाचेर आसलो तो बावडत आनी विश्वास आमकांय वाडोवंक आनी ह्या मारिफात देवाचेर पातळणी दवरन विश्वास दवरन बावडत दवरल्या आमकांय बरेंपण जोडूंक आयची देवस्तुती आमकां उलो दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी समेस्त यात्रेक जावन आसा. आमचे जिवानच हांगासर जिणयेचो शेवटच यात्रेक पळण आनी आमच्या जिणयेचो शेवट सस्तीक जिवेत. आमी हर एकली जल्माल्ल्या आसा फकत मोरचे खातीर. आमी मोरता फकत सस्नीक जिवी जियोवचे खातीर. देखून आमचें हें पळण. आमी समेस्त टेंटांत जियेता, न्हय पर्मनेंट घरांत. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಆ त्या ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ वचे खातीर हे यात्रेक पळणार सांत अंतोनी आमकां कितें आदार दिता तें समजून घेवया. देवाचेर वर्तो विश्वास आसलो सांत अंतोनी आमकांय देवाचेर विश्वास दवरूंक उलो दिता. पवित्र स्नान मारिफात आमकां बावडत मेळ्ळा, विश्वास मेळ्ळा. सोम्याक सोमी म्हणून उलो मारूंक, अब्बा बापाक अब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक आमकां कुरपा मेळ्ळ्या. ह्याच बावडतान आमी यात्रेक पळणार वेता. बसयल्ल्या गांवाक पळण करता. जिणयेचो शेवट सर्ग जोडूंक ताका विश्वास दिल्या, ताका पातये दिल्या. कोणीय नाश जायना ये बागर सस्नीक जिवी जियोंक. हेच आमच्या जिणयेचो शेवट. सांत अंतोनी इच जिणी जियेल्लो. देवाचेर विशेष तरान ताका मोग आसलो. आफ्रिकांत वचून ताणें काम करी जाय म्हणलें आशा ताका आसली. पण देवाची येवजण दुसऱ्यान जावन आसलें. मागण्याचो मनीस तो जावन आसलो. विनवणें तो करतलो, वस्तू मागतलो. देवा लागीं विश्वास आसल्यान, बावडत आसल्यान ताचो बावडत मारिफात ताका अजापां करूंक जालें. सगळ्यां खातीर तो मागतलो, सगळ्या लोकां खातीर तो मागतलो. आतां आनी मुखारी आमचे खातीर तो मागते आसा. लुकाच्या वांजेलांत आमी वाचता आमचो विश्वास देवाचेर कसो दवरचें गे म्हणून. जेजूचे शिस पेद्रू आनी जाकोब आनी जुवांव मासली धरूंक गेले. सगळी रात ते मासली धरता आसतना एकय मासली तांकां मेळों ना. त्या वेळार जेजू थंयसर पावलो. थंयसर आसलेल्या पेद्रूच्या एका दोणयेचेर तो बसलो आनी थंयतावन ताणें उलो दिलो, तुमची जाळां गुंड उदका तेवशीन उडया. गुंड उदका तेवशीन तुमची जाळां उडया. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू म्हणालो, सोम्या आमी सगळी रात मासली धरली, एकच एक मासली मेळों ना. पूण तुज्या उतराक काल जावन, तुज्या उतराचेर विश्वास दवरन, तुज्या उतराचेर बावडत दवरन हांव जाळ उडयता. आनी ताणें जाळ उडयली. इतली मासली मेळ्ळी गी तांकां जाळ ओडूंक जावना, जाळ पिंजूंक जाली. मोगाच्या भाव भयणीनो, पेद्रू म्हणालो, इतलेंच तुज्या उतराचेर विश्वास दवरन हांव जाळ उडयता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, यात्रेक पळणार आसल्या आमकां पात्रोनाचो आदार इतलोच, सा पेद्रूचो आदार इतलोच, सांता भक्ताचो आदार इतलोच. आमचे जिवनाचो बावडताचो जाळ आमी गुंड उदकांत उडय जाय. आमचो बावडत जाय जाय गुंड उदका बरी. शालो आसूं नजो, वयल्या पायर आसूं नजो, ते पातळें जावं नजो, बदलाक गुंडू बावडत आमचो आसा जाय. तेन्ना मात जाळ उडोवंक जाता
जिवनाची जाळ उडोवंक जाता मासली जायती मेळटा आमच्या बावडतान मागलो उपकार आमकां मेळोवंक जाता अजाप आमच्या जिवितांत जातात आनी तितले मात्र न्ही आमी अजापां करूंक शकता जेजूच्या आंगार पडली कोणी बरें जावनात पूण जेजूचेर बावडत दवरून आयिल्लीं सगळीं गूण जालीं हाचे सुवातेन आमी आयकलें ताणें वेच्या वाटेर पिडेस्तांक हाण दवरतले ताची दिश्ट पडल्यार पुरो पिडेस्त बरें जाते म्हणून हांतुळण्यार हाण येतले ताच्या आंगार पडलीं कोणी बरीं जावनात पूण बावडत दवरलीं बरीं जालीं सांत आंतोनीचेर बावडत दवरलीं सांत आंतोनीचेर विश्वास दवरली नोवेना फाटल्यान नोवेन दवरली देवाचे उतार आयकल्लीं बरीं जालीं जेजूचेर बावडत दवरली बरीं जालीं देखून जेजू म्हणटा तुमचो जाळ गुंड उदका तेवशीन उडया आज आमचो बावडत तसलो गुंड जायचे आज आमी जिबेचें फेस्त करता आज ह्या जिबे विशयान आमी कितें आयकत हांव जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 1 ते 12 जिबे विशयान आयकत हांव थंयसर देवाचे उतार म्हणटा तुमी जायते शिकलान जावंक पुरो आज हर एका शिकप्यांक ह्या शिकयतल्यांक ह्या शिक्षकांक तांचे म्हणले कश्ट आसात म्हणटा सांत जाकोब ताच्या उतरान देखून तुमी जागृत रावा तुम्ही जागृत रावा तुमच्या बावडतांत तुमच्या विश्वासांत तुम्ही जागृत रावा एक गोड्याक ताच्या तोंडा लागीं सामणे बांदतात देवाचे उतार म्हणटा जाकोबान त्या 3 अध्यायान 1 ते 12 पर्यंत त्या गोड्याक उस्ते सामणे बांदतात आनी ह्या मारिफात तैवशी नेवशीन पळेन अशें एकच वाटेन चल अशें सगळे ताच्या गोड्याचे आंग कंट्रोलाक हाडूंक दामावंक साध्य जाता आनी तशेंच मुंदारून म्हणटा कशी एक व्हडली बोट आसा त्या बोटी कितले वारें मारता वारें येवं दी वादळ येवं दी ती बुडान येतल्या बरी तेवशी नेवशीन हालन येतल्या बरी एक ल्हान सुकण ताका आडयता ती धरूंक शकता एक ल्हान सुकण तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे सगळ्या कुडीचे सांदेपण सगळे आमच्या कुडीचे सांदे तातूंत जीब ही एक सांदो ही जीब सगळें पाड करूंक शकता सगळें बरें करूंक शकता देवाचे उतार म्हणटा एक ल्हान उज्याचें किटाळ मुंदारून देवाचे उतार आमी आयकत हांव एक ल्हान उज्याचें किटाळ सांत जाकोबाच्या त्या 3 अध्यायांत 5वें वाक्य म्हणटा एक उज्याचें किटाळ सगळें रान भस्म करून सोडता तशेंच आमची जीब उज्या बरी सगळें वायट करूंक शकता देखून आमी आमच्या कुडीचे सांदे जावनच त्या जिबेक आमी कंट्रोलाक हाडी जाय दाबाव काडी जाय म्हणलें देवाचे उतार आमकां सांगता देवाचेर विश्वास दवरून बावडत दवरून जिबेन सांत आंतोनी आपल्या जिबेच्या उतरा वरवीं सगळें बरेंत केलें ताचे जिबेच्या सक्तेन आज बरें करीत अजापां केलीं एका ताच्या अजापा पैकी एक अजाप जावन आसा त्याच देवाचे उतार परगट ताणें केलें रुमी म्हणल्यार त्या गांवांत थंयसर वोर्ड आसले थंयसर फ्रांसिस्कान सभेच्या एका ब्रदराक वोर्ड आसले त्या वोर्डीक बिस्पान एका डॉमिनिकन पाद्रापाक आपयल्लें शर्मावन दिवंक पूण तो डॉमिनिकन पाद्राप नातलो ह्या वेळार कोणाक आतां शर्मावन दिवंक चिंत्या म्हणटना कोणी मेळवना वो सांत आंतोनी काम दिल्लें झाडचें पुसचें रांदप्याच्या कुडांत रांदचें काम दिल्लें त्या जाल्यार कोणेंय सांगलें सांत आंतोन आसा म्हणून तो रांदचें काम करतलो ताका आपयलें आनी आयच्या व्हड दिसो शर्माव तुवें सांगत जाय म्हळें देखून तो काबूल जालो आनी त्या दीस ताणें शर्माव सांगलो ताचो शर्माव इतलो बरो जालो की ती उतरां ती वांजेलाचे एक शब्द त्या वांजेलाची एक उतरां त्या वांजेलाचे एक वाक्य
ते देवाचे उतार इतले सगळ्यांच्या जिवनाचेर प्रभाव घालूंक शकले की गवळी बापान चिंतले आच्या की व्हरतो दुसरो मनीस ना. ताचे जिबे वरवीं बरें भायसरल्यान बरें वाक्य जाय जाय, आमची जीब बरी जाय जाय. कशें एक जीब तातूंत शिरापी येता, आशिर्वादी येता. कोणाक एक बरें मागोवंक शकता, कोणाक एक वायट मागोवंक शकता. तशें जायना जावं. मुंदारसून म्हणटा जाकोब कशें एका झरी तावन गोड उदक येना, कोड उदक येना, बरेंत येता. मुंदारून तो म्हणटा देवाचे उतार कशें एक अंजुराचो रूख जैतुनाची फळां दिना, तशेंच दाखवाल अंजुराची फळां दिना. तशेंच एक खरें उदक कर उदक गोड उदक दिना. तशेंच आमची जीब जाय जे म्हणटा देवाचेर विश्वास पातयेणी दवरली तुमी, यात्रेक पळयणार आसल्यान तुमी सा जाकोब आंतोनीच्या उतरांक उद्देशून तो म्हणटा तुमची उतरां एकच जाय जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी यात्रेक जावन आसा. सांत आंतोनीचें जिवीत आमकां आदार जावन आसा. तो मस्त मागणें करतलो. कितली मागणी करतल्या मारिफात, विनवणें केल्ल्या मारिफात देवाचें उतार ताका परगटोवंक जालें. आज आमच्या जिवितांत विश्वासपणी बावडतींत आमी जिवंक जाय. आमचो बावडती इतलो बरो जायजे की, विश्वास इतलो बरो जायजे की त्या सांत अंतोनीच्या मागण्या वरवीं, सांत अंतोनीच्या मजत वरवीं, सांत अंतोनीच्या मध्यस्थपणा वरवीं आमचो बावडत बरो जायजे. देखून सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 3:15 म्हणसर आमी आयकत आहों. क्रिस्ताचे वळखीचे तुमी जाल्ल्यान, देवाचे उतार म्हणटा क्रिस्ताचे वळखीचे तुमी जाल्ल्या निमती तुमचे ते बरवसो आसल्यान जायते जाण तुमकां सवाल विचारूंक पुरो. सा पेद्रू म्हणटा तुमकां सवाल विचारूंक पुरो. तुमचो बावडतो आनी तुमचो विश्वासाक जायते जाण तुमचे बावडटा ते की तुमकां सवाल विचारूंक पुरो. तुमच्या बावडता आनी विश्वासान खरे बरे जाप तुमी दिया. तुमचे ते देवाचेर भरवसो आसल्या निमती, तुमच्या काळजांत तुमच्या अंतस्करणांत देवाचो मोग आसल्या निमती तुमी बरे जाप दितल्यात म्हणटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, सिराकाच्या पुस्तकांत येता आयकत हांव अध्याय 2 ओळ 1-2 तुमी खरे पाटलावदार जाया, देवाचे खरे पाटलावदार जाया. तुमचो बावडतानी विश्वास दंडळना जावं दी आनी ह्या मारिफात एका शिखराक तुमी पावतेल्यात म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज यात्रेक पळयणार आसले आमकां भाग्यवंत आंतोनीचेर विश्वास दवरले, आमकां ताचेर प्रसन्न जावन मागल्या मारिफात आमकां ह्या यात्रेक पळयणार सर्गीच्या दारवाट्याक पावोवंक आमचो बावडत शाश्वतीतलो आसल्यारय पुरो देवाचेर विश्वास दवरून पावोवंक जाता. एका मनशान एक फावटी एका पत्राक संपादकाक पत्र म्हूण आसा, संपादकाक पत्रां तातूंत एक पत्र बरयलें संपादकाक एका पत्राच्या पेपराक. आनी ताणें अशें बरयल्लें की म्हाका 30 आनी 2 वर्सां जालीं. ह्या 30 आनी 2 वर्सांनी हांव हर एक आयतारा मिसाक वेता. हांवें म्हज्या जिणयेंत 30 आनी 2,000 शर्मांव आयकल्यात, पूण म्हाका एक्की उडास ना. 30 आनी 2,000 शर्मांव आयकल्यारी म्हाका एक्की उडास ना. देखून हांवें चिंतचें हर एक आयतारा मिसाक वेचें व्यर्थ म्हणून, आनी त्या पाद्रापान शर्माव जावचोय व्यर्थ म्हणून ताचो वेळ तो पाड करता. हें संपादकाक पत्राक ताणें घालें आनी त्या संपादकान त्या पत्रान पायस केलें. ह्या विशयान मस्त टिका आयली, मस्त उलोवणी आयलें. तातूंत एकल्यान अशें बरयलें, मोगाच्या संपादका, म्हजी काजार जावनी 35 वर्सां जालीं. 35 वर्सांनी म्हज्या बायलेन रांदिल्लें 30 आनी 2,000 जेवणां हांव जेवलां. 35 वर्सांनी 35,000 जेवणां म्हज्या पत्नीन रांदिल्लें हांव जेवलां.
पूण कितें जेवला म्हूण म्हाका एक्की उडास ना पूण जेवल्ल्या निमती आज हांव वाचलां जेवल्ल्या निमती म्हज्या कुडीक भलायकी म्हज्या आत्म्या गटाई आनी म्हाका फुडफुडीत जावंक जालां जर तर हांव जेविनातलो जाल्यार मोरता आसलो त्या देखून जर तर हांव मिसाक वचनातलो जाल्यार आत्मीक तरान हांव मोरतो आसलो हो जावन आसा भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितलेशे वर्सांत हांव देवाचे उतराची शिकवणो आयकल्या सा पाऊल कोरीन तिमोथीक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 16 म्हणटा तुझ्या भुरग्यापणांत हांव तिमोथीक तो म्हणटा तुझ्या भुरग्यापणांत हांव पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान बरयल्ल्या पवित्र पुस्तकाचे उतार तुवें आयकलाय शर्माव आयकलाय तुज्या जिणेंत जायते तुवें आयकलाय जिणी बदलूंक जिणी तितवूंक पवित्र पुस्तकाचो पुरतो प्रवीण भक्त जावंक हे पवित्र उतार तुका आदार दिता पूण तुज्या जिणेंत कितें म्हणी बरेंपण जालां गे आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या यात्रेक पळणार आसल्या आमकां ह्या नव्याना मारिफात ह्या शर्मावा मारिफात ह्या रेतेरी मारिफात आमच्या भक्तीपणा मारिफात आमकां कितें पुणी बरेंपण जालां गे बरेंपण जालां आत्मीक वाडवळ जाल्या जिणयेचो शेवट सर्ग जोडूंक आमकां आदार मेळ्ळा सांत आंतोनीचें जिवीत प्रेरण सांत आंतोनीचो शर्माव आमकां आदार सांत आंतोनीचे अजापा आमकां मेलफंत जावन आसात देखून यात्रेक पळणार आसले आमकां असले सांता भक्ताचो मान असलो सांता भक्ताक आमी दिवची ती नोवेनाची तेसावां आमकां बेसावां जावन आसात देखून यात्रेक पळणार आसले आमकां आमच्या जिणेचो शेवट इतलोच सांत आंतोन आमचे पासत मागता सांत भक्त आमचे पासत मागता ह्या यात्रेक पळणार आमची वाट कश्टांची आमची वाट निराशपणाची आमची वाट बेजाऱ्याची कंती दुखाची जायत्या टेन्शनाची पूण ह्या वेळार असल्याचो आदार आमकां धैर्य दिता बळ दिता सकत दिता मात्र न्ही सर्ग जोडूंक अवकाश करून दिता त्या एका उद्देशान आमी हांगासर आसाव सांत आंतोनीचो आदार आमी मागया ताच्या प्रेरणान आमचे यात्रेक पळयना बरवसाची यात्रेक जावन आसले आमकां आमचो बरवसो साडिनासतना आमचो भावार्थांत आमी सांकोची त्या विचलीत जायनासतना खरो घट्ट बंड भावार्थ दवरनो गुंड भावार्थ दवरनो जिवनाची जाळ उडोवन जाय तितलो फळ जोडूंक कृपा ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदाना मारिफात मागून घेवया आमेन उबे रावया त्रयेका देवा थंय आमचो भावार्थ उसारया सतमंतान देवाक सर्ग आणि विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या संता आमच्या सुन्या जो भूमितज्ञावरी गर्भे समावलो अंकार मुरियेतान सलमलो पांच वेळा ताका ताणे कस सुटले ताका कुसा सोडलो तो मेलो आणि ताका आनी केविलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतो जिवान जालो सर्गार सोडलो स्वर्गदूताक बसला ते तांचे मेल्ल्यांचे मुनसिबे करून घेतलो सत्पांता पवित्रज्ञा कतोलिक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठार पथकांचे मुक्सने कुडीचे जिवंतपण ससण्याचे जिवीत आमेन खंयसर दोग या तेग मेळोन मागतात थंयसर आमी आसाव हांव आसा म्हणा जेजून यात्रेक पळणार आसले आमकां मागणे व्हरतो आदार मागण्या विशयांत लुकाच्या वांजलांत अध्याय 4:20-3 पर्यंत जेजून मागणें केल्ल्या विशयांत आमी समजता आमकां यात्रेक पळणार हे मागणे आदार जावन आसतना सांत आंतोनीची मजत घेवन आमची मागणी सर्गींच्या बापाक आतां आमी भेटोवया तुमची जबाब बाप्पा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मोगाळा बाप्पा सांत आंतोनो एक बरो आनी वर्तो प्रसंगदार जावन आसून पवित्र सभेच्या सर शिकोणदारांक एक प्रेरण आनी मेलफांग पापसाहेब सर बीज याजक आनी धार्मीक भाव भयणींनी बरे शिकोणदारे जिणे पळयणार प्रेरणाची हातेरांक कर म्हूण मागता दयाळा बाप्पा सांत आंतोनो गरजे आकांताने आसल्यांचो तीर आसरो आनी आदार जालो सर राजकीय सामाजीक आनी सरकारी मुखेल्यांनी
गरजेवंताक आदार जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भलायकेच्या दातारा सांत अंतून पिडे शिडेन सांपडल्यांक वेगवेगळ्या आनवारां लागून कश्टतल्यांक देवसराची इजा भोगतल्यांक अर्थीक अडचणी भोगसतल्यांक सुशेग आनी भलायकी लाभोवचे खातीर वेगवेगळ्या पिडेस्तांक थरावळ समाजीक अर्थीक कश्टांक सांपडलेल्यांक तूं सुशेग आनी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदार बापा सांत अंतून दुबळ्यांचो आनी बुकेल्यांचो सांत आनी घटाय ताच्या नांवान दुबळ्यांक काणजेवान दिवंक साबारांक तुवें प्रेरण भरलाय. कुडीच्या कणा तत्वरान कश्टतल्यांक मोग माईपासाच्या तत्वारा लागून अडचतल्यांक आत्मीक पिडेस्तांक तुमचो गटायचें काण जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कुरपेच्या सागोरा जुबलेव 2025च्या तयारेच्या ह्या वर्सा यात्रेक पयनार पात्रांचो आदार म्हणलो संदेश आमी नियाळटाव. आमचे जिणे पयनार आमी सांत अंतोनीची असरियां आनी शिकूण जिवन कुरपेची हातेरां जायशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. भुक्तिवंताच्या आदारा हांगासर सांगता मेळिल्ली सांत अंतोनीची सर भक्तिकां ह्या फेस्ताची सर दाणी आनी मुर्दोमां वेगवेगळ्या रितींनी हे फेस्ताचें आचरण करूंक आदार दिल्ल्यांक आनी हात मेळयल्ल्यांक तुज्या पांयां तळी हाडून येता. तांच्या गरजांक पळोवन तांकां विस्नार बेसावणी सोबय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां बसोत आमी मागया. सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा तुज्या सेवका सांत अंतोनीच्या मजतेन आमी आज हो संदेश जोडून घेवन आमच्या यात्रेक पळयणा वेळार ताचो आदार मागून ताची शिकवण आनी ताची अजप आमच्या जिवितांत आळा वडसून एक बरें बागेवन जिणी जियोवच्याक आदार मागता. आमच्या जिणेचो शेवट आमी जाणा जावन यात्रेक आशिल्ल्या आमकां ताचो आदार सदांच लाभून एक दीस तुजे ते आमी पावशें आमकां आदार दी. हे मागणी आमची स्विकार कर, फळां बरीत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. उंडो बापा तुका ओपून दिता वायंदा सो आमी समर्पिता सर्व आमचे बापा भेटून दिता मानून दयेन आमकां घे म्हूण मागता. उंडो बापा तुका ओपून दिता वायंदा सो आमी समर्पिता सर्व आमचे बापा भेटून दिता मानून दयेन आमकां घे म्हूण मागता. उंड्यान आमकां क्रिस्ता कुडला वयताय वायनांताचे रगत आमकां दिताय दैवीक काणान आमकां दादोस करताय सर्गीन दिरवीन दयेन वांटून दिताय. उंड्यान आमकां क्रिस्ता कुडला वयताय वायनांताचे रगत आमकां दिताय दैवीक काणान आमकां दादोस करताय सर्गीन दिरवीन दयेन वांटून दिताय. उंडो बापा तुका ओपून दिता वायंदा सो आमी समर्पिता सर्व आमचे बापा भेटून दिता मानून दयेन आमकां घे म्हूण मागता. जीवन आमचे तुजे हाती दिता पावन करते म्हूण आमी परता जेजू संगी आमकां सोपून दिता अर्गां बलिदान बापा भेटयता. जीवन आमचे
हाती दिता पावन करते म्हूण आमी परता जेजू संगीत आमकां सोपून दिता अर्गा बलिदान बापा भेटयता उंडो बापा तुका ओपून दिता वायटाका सो आमी समर्पिता सर्वोस आमचे बापा भेटून दिता मानून दयेन आमकां घे म्हूण मागता उंड्यान आमकां क्रिस्ता कुंडला वयताय वायनान ताचे रगत आमकां दिताय दैवीक कानान आमकां दादोस करताय सर्गीत निर्वीन दयेन वांटून दिताय उंड्यान आमकां क्रिस्ता कुंडला वयताय वायनान ताचे रगत आमकां दिताय दैवीक कानान आमकां दादोस करताय सर्गीत निर्वीन दयेन वांटून दिताय उंडो बापा तुका ओपून दिता वायटाका सो आमी समर्पिता सर्वोस आमचे बापा भेटून दिता मानून दयेन आमकां घे म्हूण मागता म्हज्या भाव भयणीलो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसपेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर पदवेदार आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंत आंतोनीच्या उगडासाक हो यज्ञ समर्पण तुजें तर्पण आमी वळखून घेता तुजे मुखार सरपडून तुका उलो मारता आमच्या गवळ्या काल तुज्या मोगान जियोंक सासणाची सडवण जोडूंक आमकां फावो कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सांत आंतोनी भक्ताच्या मानाक ही परब संभ्रम तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता ताची शिकवण आमची गिन्यान बुजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय 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 सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी ताजी रचना तुका वाखणता कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक काशा पर्जा तूं जमयता जाय देखून बापा आमी कालचेपण हें मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी
त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमतांव. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्तू घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत, पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वाडवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्था सगळं परगटुया. बापा आमचे सोडवणे पसो तुझ्या पुतान ससलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरेत पुनर्जिवंतपणासो सरकार सोडण्यासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जेवेत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजे दाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बळ आनी जेजू समे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माई भोव भगिवंतू आमकार मुरयेच्या तुज्या भगिवंतू धर्मदुतांच्या तुज्या वैभवी रक्ता साक्षांच्या भगिवंसा अंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरताव. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो करून आमी मागता. तुजे सकरा फ्रांसीस आमच्या भगेन बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेचे सुमेश गवळ्यान मणेरियां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वर्सुरे तुजे पवित्र सभेक प्रितीमगांत तेर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणीक आनी तुजे इश्टागातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मय पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हणून आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन दिर्घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं,
तुझी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव दार जेजू क्रिस्ताचे येणे आनी सराकादांतले वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडत्यांचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो माया मोगाचो एकवट सगळच जावन एकामेकाक शांती दियात संसाराचे आकारतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे आकारतेले आमची संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुझे विरोधचे म्हाका भोवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली इकरागडे कुमगार याजक दितले मुखार दाव्याक आनी उजव्याक दोग दोग तेणे आनी हेणे मोदेगात दोग दोग अशे 8 जण इगर्जेच्या भितर 2 जण फाटल्यान आनी एकलो दोग जण ह्या कुशीन आनी एकलो हे 2 जण फाटल्यान अशे 11 जण ते 1 जण भायर आसतले 11 जण तुमकां कुमगाराची मांडावळ करतले आनी इगर्जेचे मुखेली तांकां प्रत्येक जण भायर तांकां जागो दाखयतले मुझा
मनशाक तुझे विसा बापाच्या कुवरा जेजू सोमिया मोगाच्या सागोरा दयाळ दनिया ये तू काळसात मुझ्या वस्तू काणान तुझ्या सर्गी देण्यानी बसोमिया म्हाका स्वागत हांव करता तुका बापाच्या कुवरा जेजू सोमिया मोगाच्या सागोरा दयाळ दनिया ये तू काळजान मुझ्या वस्तू कानान तुझ्या सर्गी देण्यानी बरसोमिया म्हाका स्वागत हांव करता तुका सुदारसूंक विनंती आसा कुमगार दवरलेलो उणो जाला वायनांत बुडोवन आमी पाठ्यकला दिता आमी आध्यात्मीक रितीन समजा जाय क्रिस्ताचें रगत हांगासर आल्तारीर वायनाच्या रुपार आसा तातूंत बुडोवन आमी पाठ्यकला दिता तुमी सुदारसेचे समजाचे अशें विनवणी करता देव बरें करूं
प्रसाद प्रार्थना उपरांत सांत आंतोनीचें गीत आसतलें. सांत आंतोनीचें नोवेन फाटल्या 3 दिसांनी त्रिदुमा वेळार आमी फेस्ताक तयार जावन केलां. सांगात आसा आराधना केल्लें आसा देखून नोवेन म्हूण विंगड आसचें ना. सांत आंतोनीचें गीत जाल्लेंच ह्याच दिसांनी आयिल्लीं थोडीं तेसावां विनवण्यो सांत आंतोनीच्या मजतेन सोमी फावो करिनी म्हणून प्रस्तूत करता हांव. त्या उपरांत नोवेनाचें विशेष आशिर्वाद आयचे प्रधान याजक भौमानादीक बाब आल्बन आमकां दितले. ताच्या उपरांत तें आशिर्वाद जाल्लेंच पांचसण याजक पवित्र उदक सक्कड सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर शेणावन सांत आंतोनी मरिफात देवाची आशिर्वादां आमचेर मागतले. प्रार्थुया. सर पदवेदरा देवा, तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी दादोशी जाल्या. पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भक्तीन करूंक मोगान सुडसुड्यान आमच्या भाव भयणीच्या गरजां पावोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावे. सांत आंतोनी मरिफात मेळ्ळेल्या उपकारां गर्गां दितात. कुटुंबांत समाधान मेळ्ळ्या पासत 3 कुटुंबांनी बरी भलायकी आनी संतोष मेळिल्ल्या पासत 6 जाणांक गल्फांत काम मेळिल्ल्या पासत हेरांक तेगा जाणांक हेरगडे काम मेळिल्ल्या पासत भायर पडलेली मोदी पाटी मेळिल्ल्या पासत वेगवेगळ्या बेसांवां सांत आंतोनी मरिफात मेळिल्ल्या पासत 5 जाणां अर्गां दितात. जर्मनींत आपल्या दुवेक वचूंक अवकाश मेळिल्ल्या पासत एकली अर्गां दिता. 7 जाणांनी वेगवेगळ्या रुपांनी सांत आंतोनी मरिफात आपली त्या सभा दिल्ली घाल्ली या धाडिल्लीं आसात. 13 जाणांक काम मेळच्या पासत 5 जाणांक गल्फांत काम मेळच्या पासत एकलो कामाक गेल्लो पाटी रजेर आयलेलो परत ताणें वावराक पाटी वेचाक 4 कुटुंबांनी बरो संबंद रुता जावंक कुटुंबांत तुटाफूट जाल्या वा संबंद मोडला. एकलो एक सुरो जाला कुटुंबांत तुटाफूट जावन अशें 4 कुटुंबांनी समाधान आनी बरो संबंद रुता जावच्याक 4 चलयांक आनी 5 चलयांक बऱ्यो सैरीको येवच्याक 13 जाणांनी दिल्ले पयशे फाटी येवच्याक 4गांनी घेतलेलें काडिल्लें रीण फाटी दिवच्याक अवकाश जावच्याक एकल्याची भलायके बरीत डिलिव्हरी वा बाळंतेर जावच्याक एका कुटुंबांत उजवाड रुता जावच्याक दोगांचें बिझनेस बरें जावच्याक सबारांक बरी भलायकी मेळच्याक 2 युवा जाणांक प्रत्येक भलायकी 5 कुटुंबांनी बरी भलायकी आल्सर आनी पायल्स पिडेतावन मुक्ती कॅन्सर पिडेस्ताक बरी भलायकी दोळ्यांची दूख माथ्याची दूख पांयांची दूख एका भुरग्याक उलोवचें देणें मेळच्याक
फाटीची दूख बरी जावच्याक 3 वर्सांच्या भुरग्याचे हट राग रडणे रावूंचा पासत सल्याचे थायरॉयड समस्ये बरे जावच्याक आयसून तसची स्त्रियेक बरी भलायकी तोंडाचेर शिरांचे वा नरवंदफेस समस्याक पर्याय मेळोवंक भुजांची दूख सारकी जावच्याक एका युवकाक बरी भलायकी मेळच्याक आनी एकल्या उलोवचें देणें मेळच्याक कुटुंबांनी समाधान रुता जावच्याक दोगांचे बणतेर बरे जावच्याक शिकच्याक 8 जाणांक बरी मोत मेळच्या पासत एकल्यान आपणाचें शिकाप संपोवच्या पासत एकल्याचो जागो कन्वर्शन जावन संबंदीत समस्ये सारके जावच्याक एकल्याच्या जाग्याचे दस्तावेज वा रेकॉर्ड सारकें जावच्याक एकल्याक रातीक बरी न्हीद पडच्याक दोगांक तशेंच एकल्या युवकाक वखता विणे न्हीद पडच्याक एकल्याक इस्कॉलेजच्या मुखेल मेस्त्री जावन बडती मेळच्याक धर्मीक भयणीची भलायकी तिणें फूड पिडा फूड करच्याक तिका धैर्य आनी सोंसणीकाय मेळच्याक ह्याच गांवचो बाप डॉमिनीक पिंटो निरपराधी तरी तो जैलान पिक्चर जाल्लो आसा ताच्या संबंद केस जातच आसा कोर्ट प्रोसेसींग जाते आसात कुटुंबाच्यांनी आनी मोगाच्यांनी ताचे पासत प्रत्येक जावन मागोवंक विनवणी केल्ली आसा एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक वेचाक इंटर्नशिपांत सीट मेळच्याक न्यू लायफाक गेल्ल्यान फाटी येवच्याक एका कुटुंबाक बरें वावराडी वा हाऊस हेल्प मेड मेळच्याक तशेंच पांयांची दूख एकल्याची सारकी जावच्याक आपल्या घरांत पोसच्या मन जातींक सारकी भलायकी आसच्याक लिव्हराचें पिडा सारकी जावच्याक गॅस्ट्रीक आनी पोटांत उलोवप रावच्याक एका भुरग्याक बरी भलायकी एकल्याची दूख उणी जावच्याक एलर्जी उणी जावच्याक कॅटरेक्ट ऑपरेशन बऱ्यान जावच्याक तशेंच दिश्ट पाटी मेळच्याक तशेंच शुगर उणी जावच्याक तेगांची एका तरणाट्याक बरी न्हीद येवच्याक आमाल पिवण येतावन मुक्ती मेळच्याक आनी बरो फुडार ताका लाभच्याक एकल्याचो जागो पाटी मेळच्याक एकल्याचे भाड्याचे घरां अंगडी चड बऱ्या भाड्याक वेचाक दिल्लो आईवास पाटी मेळच्याक बिझनेस बरें जावच्याक प्रत्येक जावन ब्युटी पार्लरांचें बिझनेस बरें जावच्याक तेगांची नवीं घरां जावचे शेवट वेळार पोंताक पावच्याक एक दोगां जोड्यांक भुरग्याचें देणें मेळच्याक सांगतास एका मळयाळीचे वेगवेगळीं तेसावां तिच्याय तिणें मेळोवंक मागलेलीं आसा ह्या सगळीं तेसावां विनवण्यो अर्गां सांत आंतोनी मरिफात सोमयाच्या पांयां तळी आमी दवरया आनी सांत आंतोनी मरिफात बेसांवां आमचेर घालूं दी अशें बेसांवाक आमी तयार जावया. बोका कुळदरा जेजू तुझ्या बागेवन धर्मविराक सांत आंतोनीक कळनातल्या सर्यांनी विचित्र तरान तुवें आवडलें पातचेडन आमी मागता तें सर ताच्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं हे सोम्या सांत आंतोनीक सर पिडेस्तांक आनी निर्गातिकांक सांबाळ वर्सो भलायकी लाभोवचो पात्रून कर्ण आमकां तुवें दिलोय ताचे मजतीन कुडीच्या आत्म्याचे मोतीचे पिडेन कोसटोवच्या ह्या तुज्या साकरां साकरणीचेर दाळ दिश्ट घाल तुवें रचल्या आत्म्यांक ओप दिन जिवा बरीत कर आमी कश्टांत नितळ जावन बेगीच ताचे दयेन भलायकी जोडूंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे आसो तुमकां राखूंक तुमचे भितर असो तुमकां सांबाळ व्हरूंक तुमच्या मुखल्यान असो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान असो तुमची जतन करूंक तुमचे वयर असो तुमकां आशिर्वाद दिवंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी समाधानान तुमकां धाडटा. तुका मोगान विसून काढलो सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो देवा राजाक तूं
धाडलो सुवार्ता परगटूंक तुका धाडलो देवा राजाक तूं साक्षी जालो लोकांक देवा लागीं तुवें हाडलो सांतांतोन बापा तूं आमकां जाय ससाय तुजी आमकां लाभय मागणी आमची आयकोन वाडता कर सर्गी सुखाक आमकां पावय दयकन बॉसाची अशी विनवणी करता थोडो वेळ दानींक आमी मान करता आमच्या संगे सुदार सिजे आयचे प्रधान याजक भोवमानादीक बापाल बनसोज हांणी दानींक मानाची वात दिवन मान करिजे अशें हांव तांचे लागीं विनवणी करता 500 रुपया दान दिल्ली पियूस डिकुन्ना बोंदेल दानीन दयकन येवचें लीना डिकोस्ता सांतेरेज एलियास तावरो बचप्या क्लेरेन्स लविना पिरेरा फातिमा चार्ल्स सेराबो सांजुजे जोसेफ रेगो सांजुजे लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटामो देरेबैल रिचर्ड फेरावो फातिमा एमिल्डा मातायस फातिमा लिल्ली मोनिस बचप्या प्रिन्स मेंडोन्सा पेजार जुलियाना डिकोस्ता फातिमा माउरिस डिकोस्ता सांतेरेज स्वीडल आनी शेल्डन मातायस फातिमा वायलेट पिंटो आनी कुटाम सांतेरेज जेराल्ड डिसिल्वा सांतेरेज वेरोनिका पेरिस फातिमा रुजारियो पिंटो आनी कुटाम नित्यादार बचप्या मोनिका नोरोना आनी कुटाम नित्यादार बचप्या लिल्ली मास्करेनियस आनी कुटाम पेजार जोसेफिन लोबो बचप्या लिल्ली सिक्वेरा काईकंबा सेलिन रोड्रिगस आनी कुटाम बचप्या ऑजवर्ल्ड लोबो बचप्या रिचर्ड मेंडोन्सा आनी कुटाम फेरार तेरेजा नोरोना बचप्या रुपये 1000 दिल्ले दानी आसात बापू विल्सन वायटस डिसोजा मंगळूरू क्लिफर्ड डिकोस्ता फातिमा स्टेल्ला कालिस्त वेगस बचप्या ग्रेस डिक्रूज बेंदूरू नेविल डिसोजा अलंगार जॉन्सन डिसोजा सांजू जेवाडो जोकिम आनी ग्रेट्टा कार्लो मीरा रोड फ्लोरा मचादो कुलशेखर शेर्विन आनी शर्लिन डिसोजा बचप्या सचिन आनी शारल डिसोजा बचप्या जोसेफ मतायस फातिमा झांसी मारिया फेर्नांडीस बचप्या यूजिन डिसोजा बचप्या मॉली पिंटो सांतेरेज जेसिंता लोबो कासिया राकेश आनी फ्लाविया डिसिल्वा सांतेरेज मॅक्सिम आनी पिलोमिना आराविस बचप्या डेविड डिसोजा आनी कुटाम बचप्या मेल्विन अल्बुकार्क फेरार बेनेडिक्टा डिसोजा पेजार रॉनी पिंटो सांतेरेज सिंथिया अरोजा पाई बचप्या आइवन सरिता डिकोना मुंबई ऑल्विन जिन्नी सल्डाना बचप्या आइवल एंड आइसन मतायस फातिमा लुइस क्रास्ता आनी कुटाम बचप्या रुपये 1000 दनशी दिल्ली मेरी पिंटो सांतेरेज रुपये 2000 दिल्ली दानी आसात जोसेफ डिसोजा आनी कुटाम बचप्या एमिल्डा पिंटो अंतोनी कट्टे काश्मीर मास्करेनियस पेजार रुपये 2000 दिल्ली दानी आसात प्रेसिल्ला डिसोजा मुरानगर साल्वादोर मोंतेरो बचप्या शालिनी विलियम पिंटो लोरेटो आइडा डिसोजा कुवेट बचप्या आलिस डिसोजा फातिमा फ्रेनिटा फेर्नांडीस अशोकनगर मंगळूरू ऑजवर्ल्ड पिरेरा आनी कुटाम बचप्या रुपये 3000 दिल्ले आसात फ्रांसिस विल्सन फेर्नांडीस अलंगार रुपये 5000 दिल्ले आसात डायना पिंटो अंतोनी कट्टे ही मुर्दोम आसात डायना पिंटो अंतोनी कट्टे रॉकी पिंटो सांतेरेज वाडो एलिस्टर फेर्नांडीस कुवेट क्लिफर्ड प्रीति डिसोजा कल्लोडी बचप्या सैमन अनिता डिसोजा तारिकांबळा बचप्या जेराल्ड डिकोस्ता फातिमा रोनाल्ड फेर्नांडीस पेर्मुदे ग्रेटा ग्रेसी फेर्नांडीस हिरगान लंडन फिलोमिना फेर्नांडीस पेजार आज तिसो जल्माचो दीस 15 तारीखेर रॉनी डिसोजा बचप्या
टोनी रेश्मा रेगो सांतेरेज, रिचर्ड डिसोजा बचप्या. रुपये 10,000 दिल्ली आसात. जॉन लिली मास्करेन्यस, विलियम अनिता डिसोजा बचप्या. आणि एकली स्त्री रुपये 10,000 दिल्ले. तिणें नांव सांगचें नाका म्हणून सांगलां. वस्तू रुपी दानीक हांव देव बरें करूं म्हणच्या सांगाता. तांणी मानाची वात स्विकार करची अशी विनवणी करता. फाटल्या सुमार 15+ वर्सां तावन हांगासर ग्रोट्याक तशें लागीं धर्मार्थ लायटींग करते आसा. बेन्सन इलेक्ट्रिकल्स प्रवीण रोड्रिगस कायकांबा, ताका देव बरें करूं म्हणटा. ताचे कुटुंबाच्यांनी वात स्विकार करची अशें विनवणी करता. ह्या फावटी आपणाच्या नांवांनी इल्लेशें आपणाच्या वांट्याचें लायटींग आसुनी म्हणून ताणींच घालां. ऑल्विन मातायस फातिमा, ताकाय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर कितल्यागी वर्सां जावन हांव चिंता हें सांत आंतोनीचें भक्तीपण सुरवात जाल्लें तावन दिसाक 2 फावटी येता. आनी हर एका फेस्ताक ह्या फावटी 4 दीस 3 दीस त्रिदूम तशें आज सक्कडी हांगासर तशें थंय सक्कडी फुलांची चे दानी आसात. क्लॉड एम फेर्नांडीस बचप्या, ताका हांव देव बरें करूंक म्हणटा. कितल्यागी वर्सां जावन सगळीं फुलां तस दान दितच आसा. पयल्या दिसा आमकां आयतारा दिसा सभार भक्तीक हांगासर आसली तांकां जेवणाची मांडावळ धर्मार्थ केल्ली आसा. मॅक्स आनी हेलेन मॅक्स कॅटरर्स बचप्या, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या कुटुंबाच्यांनी असल्यार दायक आसा. दुसऱ्या दिसा जेवणाची चे दानी आसले. बचप्यांगारा म्हणून सांगलां. कोण म्हणून ती सांगनात, सुमार जाणां सांगत आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तिसऱ्या दिसाचे दानी नांव सांगचें नाका म्हणून सांगलां. आयच्या स्पेशल जेवणाचे दानी आसात. तांणी नांव सांगचें नाका म्हणा, पूण हांवें सांगता म्हणून सांगलां तांकां. कित्याक म्हळ्यार तांचें लग्न जावन आयच्या दिसा 30 वर्सां जातात. आनी कोडयाळ तावन भोव फामाद कॅटरर्स कितलेगी आयटम्स तांचे कडेन आसा ती म्हाकाय ताचें लेख ना. तांणी दान दिवच्या सांगाता ती मांडावळ केल्या. तांकां 30 वर्सांच्या काजारी जिविताचें आचरण करच्या सुवाळ्यार तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी विन्सेंट आनी लिरविंडी कोस्ता बेकरी बचप्या, तांणी मानाची वात स्विकार करचे अशें तांचे लागीं हांव विनवणी करता. आनी तांकां फुडल्या वर्सांनी बरें लग्ना संतोशाचें जिवीत हांव मागतां. तांकां घट्ट ताळयो जायचे. आयचें व्हडलें जेवण तांणी दोगांयनी सांगाता म्हणून दिलां. तांच्या 30 वर्सांच्या लग्नाची न्हयच्या संतोशाच्या सुवाळ्यार तांकां प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर कोणाची नांवां हांवें सुकल्यांत जोसेफ डिसोजा सुख जाली सांगून हांगी या देव बरें करूं. आनी कोणाची नांवां सुकलीं या हांवें सांगचें वेगळीं जाल्या दायकन येस अशी विनवणी करता. आनी एक सर्तीक थोडी मिनटां काडटा, लांबायना. रेलिकेच्या परबेची जें धर्मीक सोबाण जालां आज भोव सोबायेचें आचरण. सांत आंतोन आमचो पात्रो न्हू जावं आमकां सदां आत्मीक सचेतन आमच्या यात्रेक पळयणार अशें ह्या असल्या एक आशे संगी हांगासर हजाराचे सर्व याजक, पिरगेचे उपाध्यक्ष जॉन्सन, कार्यदर्शी सुनील, तशेंच हांगाचे ह्या स्थळी मुखेली क्लिफर्ड डी कॉस्ता, फेलिक्स मातायस, प्रिया मातायस आनी राजेश टिकोस तांचे संगी मेळोन तुमकां हांव ह्या रेलिकेच्या फेस्ताचे रास रास शुभाशय हांव दादोसकायेन मागतां, संतोशान मागतां. आनी ह्या वेळार देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेळार ह्या जाका वैयक्तीक सावन तांची नांवां सांगून
हांव देव बरें करूंक म्हणून खुशी भरता दिनवास पाठोवंक आयचे प्रधान याजक सांगातच आयचे प्रवचनकार सांगातच मुद्दम आनी दानींक मान केल्ले आमकां सगळ्यांक वळख आसचे तांकां आमची थोड्या बडी वळख आसा या ना पूण सट्टावू तांचे शर्मा आयकाल्ले तांच्यो रेतीरो आयकाल्ले आनी प्रस्तुत तेका व्हडल्या एका नवार्दीक आंतरराष्ट्रीय एका फामादायेच्या पुणशताचे आनी बासिलिकाचे निर्देशक आत्मीक सचेतक आनी एक हुद्या रुपान रेक्टर जावन थंयसर आसात भोव मानादीक बाप आल्बन डिसोजा बिदारांत बर्मादीक रेतीर दिवपी कालमाडीत कलात्मक तारवा इगर्जेचे बांदपी आनी आतां 55 हांव म्हणटा 55 समर्थपणी आत्तूरचे पुणशेत बासिलिका चलोवपी आसात भोवमानादीक बाप आल्बन डिसोजा तांकां देव बरें करूं आत्तूरचें फेस्त जाताना तांचे रेक्टराचें मुक्काल जिवीत सादारण खाली जाता खंय थोड्या दिसा आदीं फेस्त जालां आनी आतां 55 त्या सुवातेर चड जाताना सगळें जिवीत खाली जाल्लें बरीत पूण ते आनी सुटसुटीत आसात आनी भोव एक जिवाळ एक आध्यात्मीक मागण्याच्या बळान आनी ग्रेस्तगायेन त्या 55 मध्ये तांच्या शांत स्वभावान तांच्या मागण्याच्या गठायेन ते पुणशेत आनी बासिलिका ते चलोवन आसात देखून हांव तांकां शाबासकी म्हणटा आनी परत देव बरें करूंक म्हणटा थँक्यू फादर आनी हेर याजकांक आमी सांगातच एक पोटी ताळयो दिवच्या की तुमचे लेगीत विनवणी करता उपरांत 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 आमच्या वाराड्याचे फाटल्या 6 वर्सां हांव विगारवार आनी विशेष तरान मार्गदर्शी आसात वाराड्याचे विगारवार भोव मानादीक बाप मार्सेल सल्डाना वाराड्याक जोगते मार्गदर्शी आनी आमकां वाराड्याच्या याजकांक विशेष स्फूर्ती ते आसात तांकां हांव ह्या वेळार तांची भलायकी इल्लीशी ती कशी उणी आसली फाटल्या दिसांनी तरी थोडे कडेन तांकां वचोंक जावना आज व्हडा मोगान ते हांगासर आयल्यात तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा फादर मार्सेल व्हडल्या इगर्जेचे व्हडले बाद्र्याब आसात फादर डॉक्टर रॉनी कुटिना बचप्या व्हडल्या इगर्जेचे शिकपान जागतेर आडाळत्यान चतुर बाप रॉनी कुटिना तुमकां थँक्यू त्या कुशीन बाप वॉल्टार आसात म्हज्या फिरगजेचे बारीक हस्ते आनी सुटसुडीत विगार बाप वॉल्टर डिसोजा जिणेंत तांकां नारजा ते केदाळाय काम करनंत आसचे बाप वॉल्टर आलांगार तावन म्हज्या फिरगजेचे विगार हांगासर आयल्या म्हणून म्हाकाय बारीक संतोश जालो बाप वॉल्टी आज दनपारा उपरांत सांजेर मोर नासलें थंय एक तें जावन ते हांगासर धावी मोरयेन गेल्ल्या बरी पावल्यात बाप वॉल्टी तुमकां थँक्यू बाप एंटनी क्लॅनी डिसोजा ह्या कुशीन आसात कृपासाधनाचे रेक्टर आनी तरबेतीदार विन्सनार आमच्या धाकटुल्या सेमिनारिस्तांचे बाप एंटनी क्लॅनी थँक्यू तुमचो वेळ आमकां दिल्ल्या पासून व्हडले मनीस आसात पूण ते वोंड वेल्यार मुखार येवंक आयकनात खंयच्यानच बसचे ताणी पयलें कोडयाळबे प्रेसाचे मॅनेजर आतां सगळ्या कोडयाळबायचे आनी DSSच्या कताराचे वेगवेगळ्या लेखांचे मॅनेजर म्हळ्यार एक भोव एक जबाबदारेचें काम तांचे लागीं आसा आनी आमकां सगळ्यांक वळखीचे भोव मानादीक बाप रॉनी डिसोजा DSSचे कजनदार तुमकां थँक्यू म्हणटा बाप आल्बानाच्या देगेन हांवें सुनील मडेंतारत म्हण येवचें म्हाका फादर सुनील डिसोजा ते शिकपाच्या व्हडल्या व्हडल्या कॅम्पसांनी आसले मागीर फाटल्या थोड्या तेंपा तावन ताच्या सांगाता हांगासर तोकूरचे विगार जावन आयिल्ले आसात बाप सुनील डिसोजा
आनी राखण्यार तेका दाळे सुनील मडंत्यार म्हणल्यार नांवान टी स्टॉलांत आसतात आनी गायल्या स्टॉलांत आसतात पत्रांनी. बाब सुनील डिसोजा तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. म्हाका दिसवना एक हास्कुरो पाद्र्याब आसा बाप रुडॉल्फ राविडेसा, गुरपूरची प्रफुल्लता आनी आमचे वाराडाच्या पाद्र्याबांची दिलखुश ते बाप रुडॉल्फ राविडेसा. तांच्याय इल्लेशे भलायकेचे सामास ह्या दिसांनी आसात तरी आज आंतोनी गाटे येजेत म्हण आयला हांव म्हण भलायकी इल्लीशी. म्हाका सकाळीं एक बायल मनशान म्हळें गुरपूरतेण्याची पाद्र्याबाची भलायकी इल्ली बरी ना ह्या दिसांनी सायडीक रावते आसात येवचें डावट म्हण पूण व्हडा वारयेक संतोशान आयल्यात. बाप रुडॉल्फ तुमकां थँक्यू. आमच्या वाराडाच्या पाद्र्याबांच्या सांगातान बारी एक विशेष व्यक्तित्व ते आयल्यार आमकां 2 तरांनी 3 तरांनी खुशी जावची. फाटल्या 6 वर्सां हांव फेरारचें प्रेरण आनी आमकां याजकांक व्हडलें प्रेरण आनी मुखल्या म्हयन्यांनी ते दुसऱ्या फिरगजेवेचे आसात. आमच्या पैकी एकलो मालगडो याजक चड मालगडो न्ही बाप एंटनी लुईस. बाप एंटनी तुमकां थँक्यू आमच्या सांगाता तुमचो वेळ दिल्ल्याक. बाप ऑस्मंड रोशन डिसोजा व्हडल्या फिरगजेचे धाकटे व्हडले पाद्र्याब बाप ऑस्मंड रोशन. ह्या दिसांनी तांची वर्साची रजा त्या रजेर ते आसात तरी त्या मदें हांगासर ह्या भक्तिकांच्या केंद्राक ह्या सांजेच्या वेळार मिसाक आमचे संगी हजार आसात. बाप ऑस्मंड रोशन ते डॉक्टर शिकपांत जिवा ह्या सस्यशास्त्रा संबंधी अरण्य इलाक्या अरण्यशास्त्र संबंधी तशें अरण्य संपत्त संबंधी एक भोव एक जाणटे मनीस. बाप रोशन तुमकां थँक्यू. ह्या दिसांनी सगळ्यांक गरज पडचे लायक आतां धार्मीक भयण्यांक आनी हर एकल्यांक आध्यात्मीक सचेतन दिवच्याक कित्याक म्हळ्यार ते एक आध्यात्मीक सचेतकच जाता. व्हडल्या एका केंद्रांत सांजू पावल दुसऱ्या पुणशेतांत बाप अनिल रोशन लोबो तांचे जुवां पावल पुणशेताचे आत्मीक निर्देशक सांगतास कृपासदनांत सेमिनरिस्ट वा DSCचे सेमिनरिस्ट उमेदवारांचे आत्मीक निर्देशक आसात. आमच्याय सभार गरजांक हांगासर गवळीक गरजांक ते आयिल्ले आसात. बापा अनिल रोशन तुमकां थँक्यू. खंयगी फाटल्यान पळयलें ब्रदर जॉन पेरेर आनी ताचे सांगाती खंयगी तेणे आसतात ते उपरांत आमकां मेळटात तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर आमच्या मोगान सभार धर्म भयणी आयल्यात त्या पैकी आमचीच सक्कडी आमचींच ताच्या सांगात हांगा आयताराय आमच्या सांगात आसची धर्म भयणी आसात. सिस्टर फिलोमिना आनी सिस्टर ज्योती मिशनरीज ऑफ जिजस तांची स्थापकी फाटल्या दिसांनी हांगासर आसली. तांकांय हांव प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना हांगासर बेतनी अर्सुलायन तशेंच ब्रिजिटायन आनी मेट्स ऑफ द पुअर आनी हेर मेळाची धर्म भयणी आसात. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमचो सांगात आनी तुमचे मागणी आमकां दिल्याक थँक्यू सिस्टर्स. वेगवेगळ्या ह्या दिसांच्या तयारायंत ह्या स्थळी वाड्याचो फातिमा वाड्याचो गुरकार क्लिफर्ड डिकोसा व्हडा संतोशान आनी उमेदीन तो काम करता. ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताच्या सांगाता वावुरलेले ह्या आमचे फिरगजेचे मुखेली आसात फेलिक्स मातायस, राजेश डिकोसा आनी प्रिया मातायस हांच्या सांगाता हांवें राजेश डिकोसाक परत्याक एक देव बरें करूं म्हणाचें पडटा. कित्याक म्हळ्यार सगळ्या गायनाचें एक मुखेलपण वजांत्राचें मुखेलपण हेरी वजांत्रकार आसात. तशेंच ह्या फेस्ता संबंदी आनी हेर कितें प्रिंटिंगाची मांडावळ आसल्यार डिजायनींग तावन तो सुरू करता. राजेश डिकोस्ता ह्या आमच्या सगळ्या मुखेल्यांक आनी तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. फाटल्या त्रिदुमाच्या वेळार हांगासर एक जण याजकांनी येवन तयारी केल्ली आसा, आत्मीक सचेतन दिल्लें आसा. आनी बाप मॅक्सिम यस्विडी, बाप रोनाल्ड पिंटो पेरमुदे आनी बाप आबेल लोबो उपिनांगडी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा.
आनी बापू आमच्या राजेश डिकोसा संगी सगळ्या गायनिस्तांक कंतारिस्तांक फाटल्या दिसांनी रातीक 8 रामसर 8:30 9 रामसरी तांची तरबेत जावन आसलें पळयलां. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना सगळी स्वयंसेवकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. साबार स्वयंसेवकां दादले स्त्रियो तरणाटे आसात. ह्या वेळार हांवें एका संघटना विशयांत प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणचें पडटा. फाटल्याच तेंपार तें सुरवात जावन वेगवेगळ्या संगतींनी आमकां ते आदार दिते आसात, हात मेळिते आसात. सेंट अँटनीस यूथ तांच्या सर्व सान्यांक प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूंक म्हणटा. ह्यो फाटल्या आयतारा हांगासर तयारीक 30 वयर जाणां स्वाकुशेन श्रमदान करूंक आयिल्लीं तांकांय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. हांगासर सकयल थोड्या रेनोवेशनाची नवीकरणाची घर जाल्ले हॉलांत हें इगर्ज बांदच्या त्या संदर्भार थंयसर थोडे कोणलेले आनी पुरा देखून ताची गरज आसली. तितल्यान तें करी जे केदाळा करचें म्हूण चिंता आसतना सगळें जावना. तेणें फाटल्या जुलयात पावसाचें थोडें खंय लिकेज जावन सिमिस्र 20 फीट सकयल एक वांटो कोसळोन पडलो एका फोंडा सांगाता, एक बांदिल्ल्या फोंडा सांगाता. तरी आमी कांय भियोवना. आमकां वेळार तें बांदून दिवच्याक आमकां हात मेळिल्लो आसा. क्लिफर्ड डिसोजा कॉन्ट्रॅक्टर, ताका हांव कॉन्ट्रॅक्टर म्हणच्या वरवीं एक बाबा बरी तो येता, ताच्या कुटुंबाची येतात. तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या दिसांनी वेगवेगळे नितळायेच्या हातूंत कॅम्पस नितळायक ऑल्वीन मातायसान ताचें कटींग मिशिनांनी आनी सांजेचें तसो करतालो. ताकाय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. एका मनशाक पळयतना हांव पाद्र्याबगी तो पाद्र्याबगी म्हजी भक्त तितली म्हण दिसना. ताची भक्त पळयतना म्हाका तोच पाद्र्या म्हण दिसचें एक मनीस पळयतना. तो भक्तीन बागलां उक्तीं करता सांजेचें, भक्तीन बागलां बंद करता, लायट सांजेर येवन घालता, सकाळीं येवन ऑफ करता, थोड्या चडटा खाली पांयांनीच येवन करता. त्या मनशाक एक हांवें देव बरें करूं म्हणाचे सगळे भक्तिकां तर्फेन, कित्याक म्हण हांव हांगा रावना, ह्या हांव आनी कडेन रावता. तो आसा सांत तेरेज वाड्याचो फेलिक्स कोरेया. ताका प्रत्येक जावन हांवें देव बरें करूं म्हणाचे. हांगासर भितर साक्रिस्तीचें खंयच्याय वेळार खंयचेय मीस आसूं, थंयसर एकलो मनीस सगळी तयारी करनासता. थंय ऑफिसांत हांव नातल्यार हांव येवच्या पयलेंच खंयचेय मिसां घेवंक आसल्यार ताच्याय फाटल्यान मनीस आसतात. एक जोडें आमकां वळखीत आसचें केदाळे ग्रेशन आनी सिल्विया डिकोस्ता फातिमा. तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू. आमचे अंजाळ आलतार भुरग्यात मस्त आमच्या कडेन 1 डझन 4 डझन भुरगीं नात. आसचे 4 जाण 5 जाण. तांतूं एकलो बचप्यांचोय आसता. एणेची सांत तेरेज वाड्याची आसतात रेपोटी. त्या एणथल्या आलतार भुरग्यांक तांच्या उमेदी पासत अंजाळ भुरग्यांक आलतार भुरगीं अंजाळ दिरवीं तांकां हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आयच्या दिसा सगळें लायव्ह तशेंच रेकॉर्डिंग करच्या डेरिक मोंतेरो डेल्सन मिडिया. तशेंच आमकां वेगवेगळ्या संदर्भांनी आदार दिल्लो रवी लान्सी क्रास्तर रवी स्टुडियो गंजीमठा. सगळी फोटोग्राफी तो करते आसा. ताका वेगवेगळ्या संदर्भांनी आमकां आदार फुलांची सजोवणी करच्यांत आदार दितच आसा. रेक्सन आनी स्विडल डिकॉस्ता जोडे हस्त्या मुखामळांत ती करतात. तांकां ह्या दिसांनी थोडे गरजेचे रिपेर्स तातूंत मुखेलपण दिल्लो विल्फ्रेड मातायस. ताका आयचें बँड सेंट अँटनीस बँड. तशेंच जेवणाची वेगवेगळ्या संदर्भांनी आमकां सुदारसूंचे मॅक्स कॅटरर्स तांकां आनी फातिमा वाड्याकारांक सांत तेरेज वाड्याकारांक नित्यादार वाड्याकारांक आयची साबार मुड्दोमां आनी दानी तांकां आनी सर्व भक्तिकांक वेगवेगळ्या संदर्भांनी आमकां आदार दिवचे तुमकां हांव म्हणटा देव बरें करूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. कोणाची नांवां हांवें हांव सांगतना सुकल्यान जाल्यार म्हाका सुदारशिया आनी हे पटी तुमचो उडास हांव करतलो. कोणेय मानाच्यो वाती वरोवनात उपल्यांत म्हणजे हांव थंयसर वरयेत. थंयसर ग्रोट्या लागीं स्वयंसेवक आसात. थंयसर थंयसर आंगवण्याच्यो वाती आसात. तुमी आंगवण जावन थंयसर पेटोवं येता. माहितीक मंगळारा दीस सांजेर 5:30 वरांचेर हरिएका मंगळारा हांगासर मिसाचें बलिदान सांत आंतोनीच्या मानाक आनी सांत आंतोनीचें नोवेन हांगासर आसता. हरिएका आयतारा दीस सकाळीं 6 जावन 40:05 6:45 हांगासर मिसाचें बलिदान आसता. हरिएक फेस्त जावं भगवंत आपतो तशेंच बंती फेस्त आनी नातालांचें फेस्त 9व्या वर्सी सगळीं फेस्तां
त्याच सादारण खंयच्या वेळ मिस आसता ह्या देवस्तुती आसता त्याच वेळार हांगासर विगार ह्या सैरे याजक हांगासर देवस्तुतीचे मुखेलपण घेतात. आयच्या दानीनी बारीक संतोषान एका कुशीन करेज मसूर जाला खालें करचें एका कुशीन सांत आंतोनीचें कितें व्हडलें फेस्त खालें करचें ताच्या मदें एक व्हडलें रांदवेचें जेवण तांणी कोडयाळांतलें एक भोव फामाद नांवार्दीक जेवण तयार करपी संस्थ्या तावन हाडयल्लें आसा आनी तें तुमी 2 कावंटरां थंयसर आसात तें तुमी संतोषान स्विकार करीचे अशें तुमच्या लागीं हांव विनवणी करतां. विगार वार जेवणाचेर आशिर्वाद घालतले. याजक आनी धार्मीक भयणींनी थंयसर बोगलेक जाग्याची लेटसण आसा तर थंय स्विकार जेवण करीचे अशें तुमच्या लागीं विनवणी करता. आनी जेवणाचेर आशिर्वाद जाल्ल्या उपरांत याजकांची एक तस्वीर ताचे उपरांत सगळी धर्म भयणी कोणाक हांगासर आसात तांणी मुखार येवचें एका तस्वीरेक. परत सांत आंतोनीच्या फेस्ताचे रेलिकेच्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां मागता. हॅपी फिस्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. दयेकन उबी रावात. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. श्रेष्ठ देवा तुझ्या भुरग्यांचो तूं मोग करताय आनीक हर एक दीस आमकां गरजेचें काण तो फावो करताय आनी त्या देखून तुका हांव अर्गां दिता. आज ही फस्ताची परब आचरण करणं मुखेल अशें आमच्या भाव भयणींक उदार मनान दानीनी आसा केलें तें जेवण तूं आशिर्वादीत कर. जेवण दिल्ल्या खातीर आमी मागता तांकां तूं बरी भलायकी आनी समाधान तूं फावो कर. विकारा पसोत आनी पिरगजे पसोत हांगा हजर जाल्ल्या सुमेस्त खातीर आमी मागता आसतना तुजें आशिर्वाद दी. आमकां खाण उदक सून दिवचें आमचे रेत आज डेल्ली पावल्यात तें कश्टून आसात जायतीं दुखां गळोवन आसात तांचे खातीर आमी मागता. हे सर आमच्या भाव भयणीन तुज्या पांयां आमी दवरता. आमी शेवगेच्या देणाचे तुजे आशिर्वाद घाल आनी मुखल्या दिसांनी चड आनी चड आमी पयणार जावन आसतना शेवटाक पावच्याक तुजे कृपेचें कुडी आत्म्याची भलायकी दी म्हूण आमी मागता. त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जेजून शिकयलें प्रार्थना सांगता म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी उशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मरी माय आमची जमत करता आमकां सांबाळून व्हरता. तिसो आदार मगे अन्न मान मरी कृपण बुडले सांगता स्वयं भितर सुस्त देव आनी स्त्री फळ जगची जेजू भगवती मरी देवाचें आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. तुमकां सुमेस्तांक फेस्त शुभाशय आनी बरी सांज हांव मागता. देव बरें कर. पात्रोन मोगाळा घरचे बोलता थंय तुजी वरती दया. देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करतात. बापा कुशेकार सावकादार लाभयतात. सांतांतोन भक्ता पात्रोन मोगाळा घरचे बोलता थंय तुजी वरती दया. देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करतात. बापा कुशेकार सावकादार लाभयतात. भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेन ही मागणी कर बापा विनवणी. भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेन ही मागणी कर
कानवारा आमचे येताना निराशी काळजाची बिरमोत तुपा जेजू बाळकासो मागून धाड आमकां आदार केदी जायना जावच्याची निरादार भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेन ही मागणी कर बापा विनोणी भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेन ही मागणी कर बापा विनोणी मोगाळ पुत्रा सोवे अंक्वार मोरी आशीर्वादी सांत अंतोन बाप्पा आम्हा पासो विनंती कर बगेन कुसाचे गुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
सांतांतोन भुक्ता पात्रो मोगाळा गरजे वता थंय तुजी वर्ती दया देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय बापा खुशेक खास आमकां धार लाभयताय सांतांतोन भुक्ता पात्रो मोगाळा गरजे वता थंय तुजी वर्ती दया देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय बापा खुशे खास आमकां धार लाभयताय भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयक दयेन ही मागणी कर बापा विनवणी जेजू बाळकासो मागून धाडामका धार केदीन जायना जावं जागजीन येत निराधार भक्ता सांतान